गोयच्या दर्यादेगा संबंधी एक महत्वाची आणि धोक्याची खबर आयल्या। गोयच्या शास्त्रज्ञांनी अतिविकारी बॉक्स जेलीफिश मोराबक्का व्हेरुलेंटा हो पहिलेच खेपे भारतीय उदकांत सापडला। हो सोद घेतिल्ल्यान आता दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी सुरक्षेविशीं नवो हुस्को निर्माण जावपाक लागला। पळयात। बॉक्स जेलीफिशाचे 5 नमुने करंजाई दर्यादेग वाठारात सप्टेंबर 2024 वर्सा मेळिल्ले। उपरांत ताच्या शरीर रचनेचो आणि डीएनए विश्लेषणाचो अभ्यास करून ही जात मोरबक्का व्हेरुलेंटा आशिल्ल्याची खात्री जाली। हो संशोधन अहवाल सायन्स डायरेक्ट आणि एस्ट्रोफिजिक्स डेटा सिस्टम ह्या वर्सा उजवाडाक आयिल्लो। गोयच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या सायंटिस्टांनी ह्या जेलीफिशाचे वीख अत्यंत धोक्याचे आसून मनशाक धोको निर्माण करपाक शकता अशें सांगलां। सर्वेक्षणात वट्ट 9 जेलीफिश मेळ्ळे आणि दर्यादेगावेल्या वाठारांनी ताची उपस्थिती चड आसा अशें तांच्यांनी सांगलां। फाटल्या कांय वर्सांत भारताच्या दर्यादेगांचेर जेलीफिश चाबपाच्यो घडणुको वाडल्यात। ताका लागून नुस्तेकार आनी पर्यटकांक खाशेली जतनाय घेवपाक सांगल्या। ह्या संदर्भात दर्यादेगेवेल्या उदकाचेर नदर दवरप गरजेचें आशिल्ल्याचें तज्ञांनी सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।